आयरिश चली डॅनियल मॅक्लॉग्लिन खून प्रकरणात मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयात आरोपी विकट भगताक जन्मठेपेची ख्यास्त सुनायली। भारतीय न्याय संहितेच्या 302 या खुनाच्या कलमाखाला विकटाक जन्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या। तसेच विकटाक 376 या लिंगिक अत्याचाराच्या आणि 201 कलमाखाला न्यायालयान दोषी ठरायलो। पळयात पुराय बातमी। आयरिश चली डॅनियल मॅक्लॉग्लिन खून प्रकरणात आरोपी विकट भगताक मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयान जन्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या। डॅनियल खून प्रकरणात पुलिशेन एकठांय केल्ल्या पुराव्यांच्या आधाराचेर शुक्रारा जाल्ले सुनावणेत न्यायालयान विकटाक दोषी ठरायल्लो। Under section 302, which is murder, he has been convicted for life, and this is with rigorous imprisonment. Under section 376, which is rape, he has also been convicted for life, and a fine of 25,000 rupees, which is permissible under law. For destruction of evidence, he has been convicted, which carries a maximum of 2 years and a fine of 10,000 rupees. But these sentences will run simultaneously, so the most important sentence here is rigorous imprisonment for life, which is his natural life. So the sentences for 2 years for destruction of evidence, they don't really carry so much weight as this particular sentence. And from my understanding, family is relieved that there is a closure, there is justice being done. I would like to say here that this trial has taken about 8 years, and because there was no witness and we had taken it into the forest and committed these crimes, it was a difficult task for the prosecution to put the circumstantial evidence together to convince the court beyond reasonable doubt about his conviction. The prosecution has done an excellent job, and so has the police in their investigation. डॅनियल खून प्रकरणाचो तपास करपा खातीर आपणे आणि राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी खूब मेहनत घेतल्या। ताका लागून ह्या प्रकरणाचो निकाल लागिल्ल्याचे पळोवन खूब बरें दिसता अशें पुलीस निरीक्षक फिलोमेनो कोस्तान सांगले। It is satisfaction feeling because after working very tirelessly for the case and following the case with every day, me and Vivash Rajan Sahib, it is satisfying feeling. With the discipline and dedications, the case went to the convictions. Eyewitness is not the, but last scene was there, and the collection of the evidence which are done at the spot and medical report from Hyderabad, it all came in the favor of the prosecutions, and prosecutions also played a good role in convicting the accused. 2017 वर्सा काणकोणा राजबाग आंगोंद हांगासर जाल्ल्या डॅनियल खून प्रकरणाक लागून गोंयभर खवदळ पडिल्लो। हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार बरेच गाजिल्ले। ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन काणकोण भगतवाड्यावेल्या विकट भगताक अटक केल्ली। विकट आणि आयरिश चली डॅनियल हांची मदीं इश्टागत आशिल्ली। 2017च्या मार्च म्हयन्यांत डॅनियल आयर्लंडाच्यान गोंय भोंवडेर आयिल्ले। 14 मार्चाक डॅनियलची कूड काणकोणच्या राजबाग आगोंद दर्यावेळेर सापडिल्ली। हे घडणुकेक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। उपरांत तपासात डॅनियलीचो इश्ट विकट भगतानूच तिचेर लिंगीक अत्याचार करून तिचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। डॅनियलीचे कुडीचेर 7 घावे आशिल्ले। खुनाचे घडणुकी उपरांत डॅनियलीचो मोबायलूय गायब जाल्लो। काणकोण पुलिशेचे तेन्नाचे पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय तशेंच फिलोमेना कोस्ता हांणी हे केशीचेर तपास अधिकारी म्हणून काम केल्ले। विकट भगत आका डॅनियल मॅक्लिन या आयरिश बॅकपॅकर चलयेच्या 28 वर्सां चलयेच्या रेप आनी मर्डर केसी भितर जन्मठेपेची शिक्षा दिल्ली आसा, आनी तीच ही जी जन्मठेप आसा ही सक्त मजुरीची जन्मठेप अशें म्हण कोर्टान आपल्या ऑर्डरीक सांगिल्लें आसा। त्याच बरोबर ताका फायनय मारिल्ली आसा। 2017 काणकोण एका शेतांक भितर विकट भगतान जे आयरिश चली आसा ताका रेप आनी ताजे नंतर ताजें मर्डर केल्लो। ताका लागून ताका काणकोण पुलिसांनी तेन्ना धरिल्लो, आनी ह्या केसीक भितर आयओ जो आसा हांणी खूब इम्पॉर्टंट रोल केल्लो। फिलोमेन कोस्ता आनी राजेंद्र प्रभुदेसाय, त्याच बरोबर पीपीची जी वेगवेगळी टीम आशिल्ली, प्रत्येक पीपीन हातूंत बरें काम केलें, आनी आज ह्या हाचो 8 वर्सांनी हाचो निकाल लागिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू।